पहिले प्रथम आमचो देव मल्लिकार्जून महादेव शास्त्री नारायण ते नारायण पांच पयस नमन करता आनी दुसरें सांगपाचें म्हणल्यार वार्ड नंबर 3 हांव इलेक्ट जाल्यार 306 मतांनी त्या वार्डाच्या लोकांचे सगळ्यांचे हांव आभारी आसा थिंगा थँक्यू म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. तुका कोणाचें सहकार्य मेळ्ळें? लोकांनी जाल्यार उमेद म्हाका राव म्हणलेलें ते सगळे तेका लागून हांव रावल्लो ते विश्वासाचेर हांव तेंचे कामां जें आहा ती सगळे तेंचे सगळ्या सहमतां घेवन सगळे विचार आयकून तेंची कामां जी फुलफील करपाक तेंचे बरोबर रावतलो. तुम्ही इंडिपेंडंट म्हणून हे केले काय खंयच्या पार्टी पक्षाचेर जावन हे केले तुमी? हांव इंडिपेंडंट आसलो आनी चिन्ह म्हाजें आसलें ती मात. खंयच्या पक्षाचो तुका सपोर्ट आसलो काय म्हणटा? पक्षाचो सपोर्ट असो कोणाचो ना. हांव सरपंच आशिल्लो, तूं सरपंच पदाचो दावेदार आसतलो? ते मागीर विचार करतलो खंय. थँक्यू. नाव कितें म्हटलें? शाणू बोमकर. जो डेव्हलपमेंट आहा तुजो जो फाटली पंचायती जो उरलेलो तो तूं मुखार व्हरपाचो प्लॅन? तो प्लॅनिंग आमच्या फुडें व्हरपाक सगळें प्लॅनिंग आसा आनी तेच वाड्यार म्हाजो फादर तेच वाड्यार निवडून 30-35 वर्सां पंच जालो सरपंच जालो. तेजे नंतर सुनील बोमकर 3-4 टर्म निवडून येयलो आनी तो पंच सरपंच जालो आनी आतां हांव रावलो. हांव फर्स्ट टायम रावलो त्या वाड्यार. सुनील कितें सांगूंक सोदता? तूं ZPS आनी तुजो बाय इलेक्शना तुजोच भाव निवडून येयला. हय हांव पयलीं म्हळ्यार बायपोल इलेक्शनाक जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन जालें. तो आमचो वार्ड बोमडकर पंचायती वार्ड नंबर 3 इलेक्शना खातीर रिजो आशिल्लो आनी इलेक्शन आशिल्लें. ते इलेक्शनाक म्हजो भाव वार्ड नंबर 3 कॉन्टेस्ट केलें विलेज पंचायती भोवमान. हांव पयलीं स्वदेर आमचे सगळे वार्ड नंबर 3 वोटर्साचे सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा, कारण तेंचो जो मोग आनी प्रेम गेली कितलींच वर्सां जालीं आमच्या बरोबर आसा. कारण त्या वार्डान म्हज्या फादरान तशेंच हांवें इलेक्शन जायत्या वेळार कॉन्टेस्ट केलें. लोकांनी आमचो डेव्हलपमेंट, लोकांचो प्रेम आनी लोकांचो एटॅचमेंट जो आमचे बरोबर आसा तो रिजल्ट आयज वार्ड नंबर 3 आयज लोकांनी दिल्लो आसा तो कोल आनी प्रचंड भोवमतांनी आयज 306 मतांनी वार्ड नंबर 3 आयज म्हाज्या भावाक निवडून दिल्लेलो आसा. जो डेव्हलपमेंटाचो विशय पळोवंक गेल्यार आमी त्या बोमडकर पंचायतीन सरपंच पूण काम पळयलां आनी काम केलांय बीन. खुबसो डेव्हलपमेंट आमी पंचायती माध्यमातून लेवलाचेर केलेलो आसा. उरलेलो जो डेव्हलपमेंट आसा आमचे पंचायत बॉडी आसा तेंच्या बरोबर रावन बाकीचो डेव्हलप लोकांक विश्वासान घेवन फुडें वतलो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.